पेडणे ब्लॉक काँग्रेस समितीन मोपा पीडीएक विरोध केला। शेनवारा पेडणे काँग्रेसीची पत्रकार परिषद जाली। पत्रकार परिषदेक पेडणे ब्लॉक काँग्रेसीचे अध्यक्ष उमेश तळावणेकार, वांगडी आदवोगाद मुरारी परब आनी हेर काँग्रेसीचे वांगडी आसले। विनाकारण सरकारान गरज नासतना मोपा विमानतळाच्या नांवान जमीन घेतल्या हो शेतकारांचेर अन्याय केला। तशेंच आता मोपा पीडीए करून दुसरो अन्याय केला। त्या खातीर सरकार, मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर आनी पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकाराचो काँग्रेस निशेध करता अशें तळावणेकार उलयलो। पीडीए संदर्भात जे विधेयक सरकारान पास केला ताचो आमी पेडणे ब्लॉक कमिटी प्रायोरिटीन निशेध करता आणि मुख्यमंत्र्याचोय निशेध करता। ताणी ताबडतोब आपल्या मुख्यमंत्री पदाचो राजीनामा दिवचो। पीडीए संदर्भात काँग्रेसीन प्रखर ठाम विरोधान भूमिका आजपर्यंत आमी थंय घेतल्या। आयज पीडीएच्या माध्यमातून सरकाराक थंयसर कॅसिनो हाडपाची तयारी दाखयल्या। तेका जो आमचो स्थानिक आमदार आसा बाबू आजगांवकार, ह्या ठरावाक जेणी बऱ्या आशेन अपेक्षेन पेडण्यातल्या जनतेन तेका निवडून दिल्लो की तो कितें तरी पेडण्यातले बरें करतलो म्हणून, पण आयज तेणी सगळीकडे जुगाराचे अड्डे आणि हो पीडीएच्या माध्यमांतून परत तो कॅसिनो हाडटलो हे कितें चलयला तेणी। आयज तेणी पेडणेकरांची घोर निराशा, अपराध, तेणी तेका एक शब्द असो मराठीन ना की तेणी आनी बरें कितें केलां अशें म्हाका दिसना। आयज सरकार म्हणटा 98 लॅक्स 98 लाख त्या मोपा विमानतळाक ह्या सरकारान जागा एक्वायर केल्या। देशान इतकी जागा खंयच्याच इंटरनॅशनल मोपा विमानतळाक एक्वायर केल्या तशी देशान न्हू जगान खंय ना। मग ही 98 लाख स्क्वेअर मीटर जागा एक्वायर करून सुद्धा आयज मुख्यमंत्री म्हणटा, एक जबाबदार व्यक्ती जेका लोक आशेन गोंयांत पळयत आसले, पण अक्षरशः तेणे आपल्याच्या पदाचो विनाकारण असो विटंबना केल्या अशें आमचो आरोप आसा। आयज तो परत म्हणटा पीडीए संदर्भात आमी जी सराउंडिंग एरिया आसा आणखी 5 ते 6 लाख एक्वायर घेतले। म्हणजे हांगासर सृष्टी तो गांव नष्ट करपाचो हे कट कारस्थान ह्या सरकाराचे आसा। आमकां तेका आमी काँग्रेस ब्लॉक कमिटी, काँग्रेस कार्यकर्ते ठासून तेका विरोध करतले, वेळ प्रसंगी आमी रस्त्यार उतरतले। ह्या सरकाराचे भांडे फोडपाक आमी प्रत्येक गांवांनी वचोन ही जागृती करतले। आयज त्याच्या आमिषाक बळी पडून स्थानिक ज्यो पंचायती आसा त्या एरियांतले मोपा संदर्भातले ते बाबूचे कार्यकर्ते आसा त्या आयज तांकां आयज काँग्रेसच्या तर्फे एक आव्हान करता, एक विनंती करता, तुम्ही पेडणेकार म्हणून जागृत राहा। आयज तो स्वार्था खातीर थंय सगळे हडप करच्या खातीर जो मोपाच्या संदर्भात एक मोपाचो एक देखावो दाखोवन जो पीडीए करून जो थंय लुटपाक प्रयत्न करता थंय तुम्ही जागृत राहात। तुम्ही तुमचे पंचगिरी सरपंचगिरी गहाण धरू नाकात बाबू कडेन। आयज हांव प्रायोरिटीन त्या लोकांक आव्हान करता, तुम्ही आयज रस्त्यार येयात। आयज आमी काँग्रेस तुमकां पिशे कशे उलयता अशें दिसता, पण कालांतराने त्या गांवांक जावं पेडण्याचे जे सौंदर्य आसा ते ह्या मोपा संदर्भात नष्ट जातले। पीडीएच्या माध्यमातून तांकां 15 मजली बिल्डिंग बांदपाक जाय, ते प्रोजेक्ट हाडपाक जाय। थंयसर जे प्रोजेक्ट हाडटले तेतून जे डर्टी घाण पाणी आसा ते सगळ्यांच्या विहिरीन झऱ्यांनी वयतले, लोकांक प्रदूषण जातले, हर तरेचे रोग येतले। ह्या खातीर आमी पीडीएक विरोध करून आनी तांणी पीडीए हाडपाचें कारण कितें? पेडणेकरांनी पीडीए मागल्या, पेडणेकरांनी कॅसिनो मागला, बाबून जनसुनावणी घेवपाची आणि ताका कापासता जाल्यार पेडणेकरांक जाय जाल्यार पेडणेकर आपले प्रोजेक्ट जाय ते ताका सांगतले। त्यांनी मन धारणी आपली करपाची ना। आमी त्याचो दिसता थंय निशेध करतले। त्यांनी परत त्या विधेयकाचेर सरकारान विचार करपाचो। आयज कॅसिनो म्हणून ते बॉब मारताले यांच्या नावान काँग्रेसच्या, जाल्यार आयज त्यांनी कॅसिनो 4 पटीन मांडवीन घातल्या। आयज आमच्या सुशिक्षित लोकांक नोकरी दिवचे सांडून तो जुगार खेळपाक शिकयता। हातून ह्या मुख्यमंत्र्यांची आयटी स्टुडंट म्हणटा त्याची लक्षणां काढटा। तातून बाबू हे एक मनीस आसा तेका तितलेशे नॉलेज ना जाल्यार तांणी कोणा कडल्यान ते नॉलेज घेवपाचे आणि आयज पेडणेकराच्या हितासाठी तांणी कसले तरी बरे निर्णय घेवपाचे
पेडणेकरांक विश्वासान घेवपाचे. आपणाक एक लोकांनी उडयल्ल्या मनशाक परत लोकांनी संधी दिल्या, तेचो त्यांनी गैरफायदो घेवचो न्हू. काँग्रेस तेचे प्रत्येक प्रकरण रस्त्यार लोकांपर्यंत हाडटले आणि तेचो आमी निषेध करीत रावतले आणि ह्या मोपा पिडयेक आमचो कडाडून विरोध आसा. मोपा पिडये पेडणेकारांक नाका. सरकारान विनाकारण पिडये पेडणेकारांच्या तकलेर मारची न्ही. मोपा पिडये केल्यार पेडण्याचो निसर्ग नश्ट जातलो. तशेंच ही पिडये कॅसिनो आनी बिल्डरांक फायदो जातलो. पेडणेकारांक ताचो कांयच फायदो ना, असो आरोप आदवोगाद मुरारी परबान केलो. एअरपोर्ट आसा, मोपा एअरपोर्ट आसा, इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसा, तो आमकां जावो, आमकां तेचो विरोध ना. जेन्ना पिडी हाडच्या पयलीं मोपा एअरपोर्टाची तुमी एरिया एक्वायर केली, मोपा एअरपोर्टाचे टेंडर दिले, एअरपोर्टाक हेचो कांयच हे ना, हेचो कांय इफेक्ट जावंक ना पिडयेचो. तो जो प्रोसिजर आहा तो सगळो जाल्लो आसा. आनी आतां जेन्ना एअरपोर्टाक सगळो प्रोसिजर जालो, टेंडर जालें, सगळें जालें आनी तुमी पिडी हाडटा, हेचो उद्देश तुमी सांगूंक ना. तर हो जो उद्देश आहा सरकाराचो हे पिडी हाडपाक, जी सरावंडींग एरिया आहा, जी मोपा एअरपोर्टाची जी विमानतळाची एरिया आहा तेच्या पेक्षा भायर जी एरिया आहा, त्या एरियेन प्रायवेट बिल्डरांक किंवा प्रायवेट कंपन्यांक थंय कन्स्ट्रक्शन करपाक, बिल्डिंगो बांदपाक, तेंच्या फायद्या खातीर तांकां वाव दिवपाक ही पिडी हाडलेली आसा. आनी दुसरें म्हाका दिसता की जे कॅसिनो सरकारचे हांगा हाडपाचो एक उद्देश आहा आनी त्यो कॅसिनो हाडपाक लागूनय ही पिडये जाय. आनी ह्या उद्देशाक लागून हाडलेले आसा. एअरपोर्टाक आनी पिडये घेयना, भायली जी सरावंडींग एरिया आहा त्यो फायदो करून घेवपा खातीर कांय प्रायवेट लोकांक, प्रायवेट मनशांक फायदो करून घेवपा खातीर ही पिडी हाडलेली आहा. आनी ही पिडये अत्यंत घातक आसा ह्या पेडणे तालुक्यात. मोपा एअरपोर्ट आयज ते सहपंचायतीचे अधिकार आहा, ते पंचायतीचे अधिकार वयतले. पंचायतीचे जे अस्तित्व आहा सहपंचायतीचे सपोर्टान येतले, हे आमचे एसेंब्लीन सुद्दां तेंच्यांनी सांगलेले आसा. आनी हे स्थानीक आमदारान जेन्ना पिडयेक विरोध जाता, पिडयेचे विचार हे लोकां फुडें मांडूंक जाय आसलो. ह्या पेडणेकारांचो गैरफायदो एक हे असले जे ह्या ऑथॉरिटीज हाडून किंवा असले जे हे करून हे पेडणेकारांचो गैरफायदो हो हांगाचो जो मंत्री आनी आमदार बाबू आजोकर आहा तो घेता अशें आमकां जाल्यार दिसता. हेचे दूरदृश्टीन फुडें वायट परिणाम जातले, ह्या बद्दल लोकांनी सादूर जावचे. आमी विरोध करता. आमच्या विरोधाक ह्या लोकांनी पाठिंबो दिवचो, नाजाल्यार हो फुडें जो भवितव्य ना, फुडली पिढी आसा ती अक्षरशः ही आमच्या नांवान, आयज जी पिढी आहा तेंच्या नांवान ही रडटली. कित्याक तुमी हेचेर विरोध केल्यान ना म्हणून दोश दितली. तेन्ना आयज लोकांनी, आयज जे आमचे लोक आसात तेंच्यांनी फुडल्या आमच्या भुरग्यांचो विचार करून हेका विरोध करपा खातीर आनी हेचो निशेध करपाकच जावो. आनी ह्या मंत्र्याकय, बाबू आजगांवकर जो आसा, आमदार आहा, मंत्री आसा, तेकाय जाब विचारपाक जाय. जाल्यार हेचेर कितें तरी निर्णय अजूनय जावंक शकता.